71वा स्वतंत्रताय दीस राज्यान उमेदीन मनयलो। ह्या वेळार आमदाराच्या हस्तुकी तिरंगो बावटो हुबवप जालो। म्हापशा ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसुजा हांच्या हस्तुकी बावटो हुबयलो। जाल्यार वास्को डेप्युटी कलेक्टर महादेव आरोंदेकर आणि मुरगांवां नगराध्यक्ष दीपक नायक हांच्या हस्तुकी बावटो हुबयलो। पेडण्याय तिरंगो हुबयलो। तशेंच पत्रादेवी हांगसर स्वतंत्र सैनिकाच्या स्मारकांक आर्गां ओंपली। उपरांत वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। तशेंच ह्या वेळार शाळेच्या भुरग्यांनी देशभक्ती गितां गायली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाची आमकां खूब गर्व आसा आनी सगळ्यांक आमकां खूब आमकां सगळ्यांक परबी। आयचो दीस म्हणल्यार भांगराचो दीस। 70 वर्सां फाटीं आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी तेन्नाच्यान आयज मेरेन जायती उदरगत जाल्ली आसा। भारत तेन्ना 1947 आसलें तशें आतां ना। आयज आमचें भारत इन द वर्ल्ड टॉप 10 इकॉनॉमिक सुपर पावर जाल्ले आसा। मिलिटरी पावर सुपर पावर जाल्लो बट वन ऑफ द रायझिंग पावर आसा। आनी जे स्वातंत्र्य करपाक जे वावरले आनी बलिदान दिले कांय अशें आसले हो देश स्वतंत्र जालो ते पळोवपाक ते उरले ना। भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव हे हांकां देशाक स्वातंत्र्य मेळच्या पयलीं तांकां त्या सरकारान मारून रावले आनी बलिदान दिलें आपल्या जिवाचें। गोंय जे आमच्या एनवायरमेंटा कडेन संबंधीत आसा हांगासरलो आमचो सैम आसा। हांगासर एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन सगळे जग हे गोंयाक पळयता। ते आमचे गोंय राखून दवरपा खातीर ताचो सांबाळ करपा खातीरची जापसालदारकी सुद्दां तुमची आमची सगळ्यांची आसा। आनी म्हणून ती आमी शपथ सगळ्यांनी मेळून घेवपाक जाय की आमचे गोंय आसत, आमचो हो देश आसत, एक बरी हेल्दी सोसायटी घडोवपा खातीर म्हणून तुमी आमी सगळे जाण म्हणून वावर करतले। फाटल्या आमी पळयतात की कांय वर्सां पासून ह्या गोंयच्या उदरगती खातीर ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर काम चालू जालां, हे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम इतलेच खातीर आसा की मुखावेले 20, 25, 50 वर्सांचे गोंय जे आसा ते दोळ्या मुखार दवरून सरकारान पावलां मारिल्लीं आसा। ह्याच पद्दतीन आमकां सगळे मुखार वचपाक जाय। एका वटेन इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जर डेव्हलपमेंट जाता आसत जाल्यार दुसऱ्या वटेन ह्युमन इंडेक्साचो आसत, मनशाचो आसत, तो सुद्दां डेव्हलपमेंट जावप तितलेच गरजेचें आसा। एका वटेन जर देश मुखार वता आसत तर दुसऱ्या वटेन सोसायटी सुद्दां तितल्याच पद्दतीन बऱ्या पद्दतीन मुखार वचपाक जाय। आमचे स्वतंत्र सैनिक जे देशाच्या बॉर्डरीचेर आमचें रक्षण करता तांकां गरज पडल्यार आमी सगळ्यांनी तयार रावपाक जाय। आतां जम्मू काश्मीरूच उरूंक ना तर डोकलामूय हांगासर आमच्या देशाचेर अत्याचार जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। आमच्या देशान घुसखोरी करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। ह्या दिसा ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिसा निमतान हांव तुमकां सगळ्यां कडेन एक रिक्वेस्ट करता आनी तुमचे कडेन मागता, ह्या चीनी देशाचे कसलेच प्रोडक्ट कोणेच घेवचे न्हय। तेंच्या देशान दिवाळी जायना, तेंच्या देशान चवथ जायना, तरी आसतना ते सगळे चवथी सारखे जितले फुगट्यो जावं माराणे फायर वर्क्स जे कितें लागता ते आमच्या देशान करून धाडटा। आनी आमच्या देशांतले लोक थोडे लोक असे आसा जे बिझनेस फिल्डान आसा ते आपल्या फायद्या खातीर तेंचे कडल्यान माल विकत घेता आनी आमच्या देशान पुरयता। चीन हो पयसो पाकिस्तानाक सप्लाय करता आनी पाकिस्तान मागीर आमच्या देशान आतंकवाद धाडटा आनी आमच्या देशाचेर अत्याचार करता। हे सगळे थांबपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एकजूट रावपाक जाय। भारत देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा की तेणें देशा खातीर लढपाच्या तयारीन रावपाक जाय आनी एटलिस्ट लढपाची तयारी जायना जावं लढपाक पडना जाल्यार पासून हे चीन सारखे आनी पाकिस्तान सारखे देशा कडल्यान सावध रावपाक जाय। जाल्यार चीनचे प्रोडक्ट घेवपाचे कायमचे बंद करपाक जाय। आणि हितूनच आमचे खरे सक्सेस आसा। जी प्रगती केल्या भारतान किंवा हिंदुस्थानान ही एका क्षेत्रान न्ही, तुम्ही एग्रीकल्चरल फील्ड म्हणा, कॉम्प्युटर सेक्टर म्हणा, स्पेस एंड टेक्नॉलॉजी म्हणा किंवा इंटरनेटाच्या जगात आज सगळ्या क्षेत्रात भारत प्रकार घेतला आनी ताका लागून आमची छाती गर्वान करूंक जाय, आमकां अभिमान दिसूंक जाय आमच्या भारत देशाक। पूण आमी हे सगळे विचार करत आसतना किंवा 70 वर्सांचो आढावा घेत आसतना आमकां अशें दिसता की जेन्ना आमी बरे गोश्टी केल्या त्याच्या बरोबर थोडे वायटूय गोष्टी आमच्या समाजात घडत आसतात।
आणि जेन्ना खंय तरी बरें घडटा तेन्ना वायट घडप हें नैसर्गीक आसता, स्वाभावीक आसता. आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा की भारत हो प्रगती करत आसा आमच्या बाकीच्या देशा बरोबर, पण जे सामाजीक क्षेत्रांत थोडे आमचे गोष्टी आसा ह्या गोष्टींचेर आमकां नदर दवरची पडटली. हे जे वायट गोष्टी आमच्या समाजाक फाटी ओडटा किंवा देशाक फाटी ओडटा ह्या विशयाचेर आमकां नदर दिवची पडटली. Outlined by our President last evening in his address to the nation, where he called for building of a compassionate society full of love, concern, care for all its members, irrespective of the differences, and thereby honor the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, world is one family. स्वातंत्र्य सैनिक जे आसात त्यांचे काम संपूर्ण त्यांचा अजूनही आवाज त्यांच्यानी काढपाची गरज आहे या कामामध्ये. आणि आम्हाला म्हणतात ड्रग्सा खातीर आमचे गोंय एकठांय जावपाची गरज आहे, सगळे आमदार एकठांय जावपाची गरज आहे. चड जबाबदारी ह्या सुट्टेचेर आसा. कोस्टल बेल्टाचो आसा थंय आसा. आणि कोस्टल बेल्टाचे समज बारीक कितें जालें आमी दोळ्यांक तेल घालून पळय, इन्फॉर्म कर आमच्या असल्या मनशाक, चीफ मिनिस्टर आयकनार आमी पळयता. सांग त्या स्वतंत्र सैनिकाक अशें चल्ला, हांगा अशें जाता तें बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आतां उलयता. पण हे सांगपाची जबाबदारी हर एक मनशाची आसपाक जाय, हर एक भुरग्याची आसपाक जाय, हर एक आमच्या नागरिकाची आसपाक जाय.